कॉन्फरन्स घेवपाक म्हळ्यार रिजन लास्ट नायट एक तेणी आरजीन व्हिडिओ व्हायरल केला रिगार्डींग बस स्टॉप आनी ऑन दॅट व्हिडिओ ही हॅज एलिज्ड एलिगेशन घायलें दॅट दे आर नॉट कॉपरेटींग आनी ते बस स्टॉप बी दाखयला आनी व्हिडिओ काडला. हांव तांकां सांगूंक सोदतां की ते आमगेलें ऑलरेडी डिसिजन जाल्लें तो बस स्टॉप हें करपाक तो सारको करपाक तो आनी बिसायड्स दॅट अदर 2 बस स्टॉप्स आनी हे आजिल्ले 2 मेंबर आमगेले 5 मेंबर जाय मिन्स दे ऑलरेडी अवेर मिन्स ते तुगेले मेंबरां अवेरनेस आसतना तुमी तेशको विदाउट कन्सल्टींग डेम कितको व्हिडिओ व्हायरल केलो काय म्हण. नेक्स्ट म्हणटा हे दोगांय आमगेलो कोण कॅन्डिडो आनी तो केविन दोगांय तो आमगेलो कॅन्डिडो कन्वेनर तो एवरी टायम म्हाका कॉल बील करून मुकोडे उलयता फ्रीली कितें विचारत जाल्यार मग हो व्हिडिओ व्हायरल कसलो पडे तेच भाशेन ताणें म्हाका विचारून जाल्लें न्हू मागीर बस स्टँडार ते कितें इश्यू काय म्हण. सो म्हाका तें आतां आमगे MLAचेर आनी आमगे तें जिल्ला मेंबराचेर एलिगेशन घालें तें म्हाका सगळें इट इज अनफेअर. सो टू क्लॅरिफाय दॅट एंड टूक दीस व्हिडिओ कॉल. सो बस स्टँड कित्या खातीर आहा कितें What is the issue about the bus station? बस स्टँड तो आतां लास्ट म्हाका दिसता मोर देन 2-3 years तो चोयल्यार कोर्टाचो सारको इट वॉज निग्लेक्टेड. सो तेणी आर्जीन ऑलरेडी एक लेटर घाल्ली केन्ना आमी जॉयन जाले तेन्ना म्हणजे इट इज अबाउट एन इयर बॅक आनी तेणें मागीर तें आमी तें डिस्कस केल्लें आमी तें करूंक पावूंक मागीर तें आतां लास्टा हॉटलाको हें करून आमगे CSR कोताय तेजे अंडर दॅट CSR आमी तें नेगोशिएट करून ते 3 बस स्टँड करपाक हें केल्लें. मुगे म्हणणें कितें हें खबर आसतना हांवें तो व्हिडिओ करपा नासलो तेंगे मेंबर्स दोग ऑलरेडी आमगे डेप्युटी सरपंची आरजी प्लस आमगेलो मुड्डे पंच आहा तोय आरजी आनी एस्टिमेट केलो तेन्ना मुड्डे पंच आहा तोय आहलो मिन्स दे अवेर. तुमगे पार्टी मनशांक पळय आमकां तर विचारलें तुमगे पार्टी मनशांक तर पयलीं विचारूं जाय न्हू व्हिडिओ कसलो पयलें. Something you think that it is a political stunt? I feel because there is an election to malign or powers who are there, MLA or ZP, तेका लागून हें केलें दिसता म्हाका. सो लोकांक देर नो अदर रिजन टू थिंक आनी कांय म्हाजे मतीन येना. तुजें फुडें कितें स्टेप फुडें स्टेप म्हळ्यार हांव तें क्लॅरिफाय करपाक केल्लो मिन्स तेंचे कोण पवर आहा तेजें एलिगेशन घालूं जायना न्हू कित्याक ते दोनूय मनशां मदीं आमी कनेक्ट आहा बींग पंचायत मेंबर तीय सांगतली. हांव एनी टायम गेलो जाल्यार आमकां कॉपरेशन फूल आहा जावं मॅडमीगे जावं जावं MLAगे जावं आनी हे पट कोण जे कोण एलिगेशन घाताय तो नॉन कॉपरेटीव आनी कितें कितें पयस हिंग मोटा थिंग मोटा म्हणटा ते तूं प्रेस कॉन्फरन्सान एलिगेशन घालून काडपा ना न्हू कोण पयस हूंय मोडटा दॅट इज अ प्रॉपर प्रोसिजर. ZP मेंबर आहा ते कोण पयस हूंय मोडटा ते कळोन हेतून ते प्रोसिजरान वचून ती तुका दाखयतली कितें आहा तें सगळें. म्हाका दिसता इट इज अनफेअर टू एलेज ऑन दीस सावंड आमगेले प्रेसान. But you think your deputy Sarpanch is a member of the RG and you have another punch member who is a member of the RG. Don't punch asun dekun either they were not aware or the RG was No, not they aware. are aware. The punch members are They aware. are aware. What is their stand now? ती म्हणटा आमी सांगपा म्हणटा ती नाव बोथ ऑफ देम आर आउट ऑफ स्टेशन. Both of them are out of session. आनी तें कॉन्टेक्ट केल्लो ती म्हणटा आमी पावनाय. So will be they taking up with their own party or? I will ask them, they have to know definitely. So despite being aware their own party is making video. डेप्युटी आहा म्हाका ऑलरेडी सांगला पण तेणें चाल मू आपल्या सांगनासतना कितको गेलो काय म्हणते.